गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आज दिसभरात खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे अँकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया। ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली। डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबित आसा। गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता। फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो। अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता। पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केला। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम लाईव्ह बुलेटिनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर गोंयांत कितें घडलें ताचो आमी धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यात पयलीं आमी ह्या डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हांचे कडेन आनी तांच्या कडल्यान जाणून घेवया आयची अपडेट। सर, काँग्रेस आणि आपा मदीं सद्याक आरोप प्रत्यारोपाचें राजकारण रंगलां। कालचे पत्रकार परिशदे उपरांत आयज परत आप आदमी पार्टीन पत्रकार परिशद घेतली आणि काँग्रेसीचो जो गोंय प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकार ताचेर फोग काडलो। काँग्रेसीच्या सहकार्याक लागूनच भाजपा आयज मेरेन सत्तेत टिकून आसा अशे तरेचो आरोप आपाचो राष्ट्रीय म्हणयारो वाल्मिकी नायकान केलो। जाल्यार अमित पाटकाराच्यो ज्यो खणी चलतात त्यो भाजपा सरकाराच्या आशिर्वादानच चलतात। आयज मेरेन 89,000 टन मालाची निर्यात अमित पाटकारान केल्या अशे तरेचो आरोप आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकरान केलो। ताचे उपरांत अमित पाटकारान हाचेर पत्रकार परिशद घेतली आनी अमित पालेकाराक जाप दिली। अमित पाटकाराच्या कोतान जे प्रादेशीक पक्ष आहा तांचे मदीं आपल्याक आरोप प्रत्यारोपाचें राजकारण खेळपाची कांयच इत्सा ना। लायक मायंडेड पीपल जर एकठांय आयले जाल्यार भाजपा आड आघाडी करपाची आपली इत्सा आशिल्ल्याचें अमित पाटकारान उलोवन दाखयलें। तेच बराबर आनी एक म्हत्वाची अपडेट जी म्हटल्यार म्हापशा एक दरोडो जाला आनी ह्या दरोड्यांत 50 लाखांचो म्हालवत चोरांनी चोरून व्हेलो। दोनापावला जी घडणूक घडिल्ली घरफोडी जाल्ली ताच्या उपरांत म्हापशा जाल्ली ही म्हत्वाची घडामोड। दोनापावला जे चोरी जाल्ली ते चोर अजूनय मेळोंक ना आनी ताचे 5 म्हयन्या उपरांत म्हापशा एक म्हत्वाची घडणूक घडिल्ली आसा। सविस्तर हाची अपडेट तुमकां ऐश्वर्या केरकर दितले। सविस्तर बातमी जाणून घेवपा खातीर या ऐश्वर्या केरकरा कडेन। काल सोमारा राती फातोर्डेर म्हापशा वाठारांत एका दोतोराच्या घरात दरोडो घालपाची घडणूक घडिल्ली आसा। हातून अशें जालें की कांय 5 ते 6 चोरट्यांनी घरांत घुसून घरात जी दोतोराची फॅमिली आशिल्ली ताची बायल आवय तशेंच चलयेक आनी दोतोराक बांदून घातले आनी त्या चोरट्यांनी घरांचे भांगर तशेंच कॅश आशिल्ले ते फारायले आनी इतलेंच न्हय जाल्यार दोतोराची जी भायर ऑल्टो गाडी आशिल्ली त्या गाडयेंत बसून तांच्यांनी ते भांगरा सयत थंयच्यान फुज्ज्यो काडिल्ल्यो आसा। देखून हे विशीं जी आय विटनेस आसा जी महेंद्र घाणीकर जो दोतोर आसा तेजी सासूमाय आहा तेणी हे विशीं सविस्तर सांगिल्लें आसा। तशेंच ही घडणूक जाल्या उपरांत म्हापशेचो MLA जोशुआ तशेंच मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी घडणूक थळार वचून तांची भेट घेतिल्ली आसा। तशेंच हे विशीं कडक कारवाय करची अशी पुलिसांक सक्ती केल्ली आसा। देखून हे विशीं जे सविस्तर आमी बातमी केला ती सविस्तर तुमी 7 वरांचे पळयात। तशेंच दुसरी जी म्हत्वाची बातमी आसा ती म्हळ्यार युती विशीं गोंय काँग्रेसीन आपल्या कडेन संपर्क करूं ना। काँग्रेस पक्षान जे अंतर्गत कफुसांव आसा ते काँग्रेसीन पयलीं सोडोवचे अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान सांगिल्लें आसा। देखून सामान्य विचाराच्या लोकांनी एकठांय येवप भाजपाच्या विरोधाड भाजपाक हरोवपा खातीर सामान्य विचाराच्या लोकांनी एकठांय येवप गरजेचें आसा अशें तांणी सांगिल्लें आसा। देखून ह्यो दोनूय बातमी सविस्तर तुमी 7 वरांचेर पळयात। दोनूय बातम्यो सविस्तर 7 वरांचेर पळयात। आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार गोंय आतां सध्या भाजी आनी फुलांच्या उत्पादनांत 50% स्वयंपूर्ण जाला आसा आनी गोंयांत जी पडीक जमीन आसा त्या पडीक जमनीन शेतकारांनी गोरवांची खावड लावची अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांखळे जाल्ल्या एका कार्यावळींत केल्लेलें आसा। फुडली बातमी जाणून घेवपा खातीर या गौरीशा कडेन।
पेडण्या कोजागिरी पुनवेच्या दिसा देव भूतनाथ देवाच्या देवळात जी तरंगां जाता ती गोंयभर बरीच फामाद आसा. गोंयभरचे लोक थंय उपस्थिती लायता. त्याच बरोबर महाराष्ट्र, कर्नाटक ह्या आशी कुशीकच्या वाठारांतले लोक देगीत थंय येतात आनी हाजेरी लायतात. सो ह्या तरंगाच्या दिसा थंय कौलूय जाता. हो कौलूय सगळे लोक भक्ती भावनेन घेतात. सो हो कौलोत्सव आणि तरंगोत्सव जो आसा तो लोकांनी व्हडा भावनेन थंय मनयलो, ही एक बातमी आसा. दुसरी बातमी म्हणजे साजुदे दे आर्यल ह्या वाठारांत एका व्हाळांतल्यान एक मेल्ले मानगे सापडले. आतां हे मेल्ले मानगे जेन्ना सापडले ताच्या पयलीं कांय दिसा पयलीं थंय मेल्ली नुस्तीं सापडिल्ली खंय. हाच्या वयल्यान अशें कळटा की हे जे उदक आसा तें सामकेंच प्रदुशीत जालेलें आसा. दुसरी गजाल म्हणजे ह्या उदकांत जे प्रदुशीत उदक येता ते लागसर आशिल्ले एका स्क्रॅप यार्डांतल्यान ते स्क्रॅप यार्डांतले लोक भितून उदक सोडटा. ताका लागून हे सगळें उदक जें आसा तें प्रदुशीत जालेलें आसा. आतां ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो प्रशासनाक खबर आसून लेगीत प्रशासन हाचेर आडनदर करता अशें थळावे थंयचे सांगता. बेगिनांतले बेगीन हाचेर उपाय करचो आनी ह्या स्क्रॅप यार्डांतल्यान जर थंय प्रदुशीत उदक येता जाल्यार ते बंद करचें अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या. तर आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार 2047 वर्सा जे गोंयांक पिवपाचें उदक लागतलें ते आतांच म्हटल्यार डिसेंबर 26 मेरेन त्या उदकाची सोय करून दवरतले अशी माहिती उदका स्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिल्ली आसा. आतां तुमकां हे सब एडिटरांनी बातम्यो सांगले ते तुमी 7च्या बुलेटिनाक नक्की पळयात. इतले म्हणीत हांव हे न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन यश आडारकरा सयत हांव उत्तेजा गावस. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट हे लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज दिसभरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया. ही वसणुकेंतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जातली. डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू जो अजून तसोच प्रलंबीत आसा. गोंयांत सुद्दां तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता. फुडल्या शिक्षणीक वर्साक सावन उजो पालोवपी दळ आपत्ती वेवस्थापनाचो अभ्यासक्रम जो आसा तो सुरू जातलो. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता. पुलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केल्यात.